केंद्र सरकाराच्या राशन दुकाना बंद करपाच्या धोरणाबाबतीत मुरगांवातल्या राशन दुकानावाल्यांनी आणि सहकारी सोसायटी संघटनेन चिंता व्यक्त केल्या। ह्या निर्णयाचो गोंयांतल्या 530 राशन शॉपाचेर प्रभाव पडटलो जाल्यार मुरगांवांत सुमार 53 राशन दुकानाचेर हाचो परिणाम जातलो अशें वास्को जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत हेनरी गांधी हांणी सांगला। आर्डिक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। If you see the background of these fair price shops, we used to distribute oil, sugar, kerosene, wheat, rice, and at times other items which the government wanted us to distribute. Throughout this long period of service that we have given to the government in handling these commodities, controlled commodities, it has been almost on no profit, no loss basis. The revenue we used to earn is 20 paisa per kilo on rice and wheat. The number of cards have also declined. We are looking forward from the government to spell out how they are going to handle the interest of the owners who have served the governments for so many years. And at the less quantity for more profit, when survive that, only 2 items are there. Plus BPL is there. BPL part is separate and APL is part separate. BPL gets sugar and APL is nothing, only sugar and not sugar. Wheat and rice. आता wheat बंद केले BPL. बायल भुरग्यांक कशी पोसतले आमी? धंदो बंद जालो बायल भुरग्यांक आमी पोसचे कशे पोसतले? आमकां कोण आतां कामाक घेता? म्हाजे एज 66 हांव जरी सरकाराक जाय बंद करपा जाय म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्र्याक जर जाय बंद जावपाचें तांकां कितें त्रास बी जाता जाय तेंच्यांनी बंद करपाक आमचें ऑब्जेक्शन ना। पण आमचे ही फॅमिली आतां आमी इतले वर्सांचे आमचे इतले गोंयान ते सोसायटी आहा तांकां एक तरी तेणी एक 25 lakhs तरी दिवपाचें आनी आमचें जीवन करपाक आमकां साधन तयार करचें। डीबीडी करप का एज इज इट जी एक्झिस्टिंग जी पॉलिसी आसा ती फॉलोअप करप हाचे निर्णय विदीन एक आठवड्या भितर जातलो आणि त्या संदर्भात सीएमा कडेन एक बैठक आसा 7 तारखेक। हांवें काही फ्लॉस जे कितें आसात किंवा एडवांटेजीस कितें आसात किंवा डिसएडवांटेजीस कितें आसात ह्या संदर्भात पूर्णपणे अभ्यास केल्लो आसा। आणि दुसरी एक गोष्ट आसा की हांव जरी आज आमदार जर जालो ते ह्या फेअर प्रायस शॉपांक हांव ल्हान बारकेली पिशवी घेवन त्या सोसायटीनी वचणारो मनीस म्हणजे कितें परिणाम ताजेर जावपाक शकता हेजी पूर्ण जाणविकाय म्हाका आसा। पूण एकूच गोष्ट गोंयकारांच्या हिता खातीर आनी हिता साठी निर्णय घेतलो हे ह्या वेळाचेर म्हणजे समस्त गोंयकारांक एक एश्युरन्स आसा। Approximate 535 fair price shops. Each fair price shop employs minimum 2 persons. So you can see 1,500 and above will be people displaced by this if they stop the fair price shops.